डुप्लिकेट पोर्तुगीज पासपोर्ट करून भारतात तसेच विदेशात येवच करपाचे प्रकार वाडटात। अहमदाबादात 51 वर्सांचे एके गुजराती बायलेक डुप्लिकेट पोर्तुगीज पासपोर्ट आसत धरली। गीताबेन महेश कुमार पटेल ही बायल अहमदाबाद एअरपोर्टार इमिग्रेशना वेळार डुप्लिकेट पासपोर्ट आसत सापडली। ऑगस्ट 2015 ही बायल भारताचो पासपोर्ट करून भायर गेल्ली। 2 डिसेंबराक ती त्याच पासपोर्टाचो वापर करून परत आयली। इमिग्रेशना वेळार एअरपोर्टाच्या डेटाबेजान तिचो डाटाबेज एका पोर्तुगीज पासपोर्टा कडेन मेळपाक लागिल्ल्यान असिस्टंट इमिग्रेशन ऑफिसरान तपास केलो। तेन्ना ही बायल नोव्हेंबर 2021 लंडनांतल्यान रिटा मिनेझीस नाव वापरून पोर्तुगीज पासपोर्टाच्या आदारान टुरिस्ट विजा वापरून भारतात दिल्ली आयिल्ली। रिटा मिनेझीसाचे नाव वापरतनाच तिचो जल्मदीस तिच्या आवय बापायचे नावूय तिने वापरिल्ले। डिसेंबर 2021 परत वतना तिने त्याच पासपोर्टाचो वापर केल्लो म्हूण स्पष्ट जाले। आता ही बायल गार्विक लंडनांतल्यान भारतीय पासपोर्टाचो वापर करून आयिल्ली। सापडटाच तिने आपल्याकडेन एकूच भारतीय पासपोर्ट आसा म्हूण दावो केलो। मात रिकॉर्डा वयल्यान पोर्तुगीज पासपोर्टार तिचोच फोटो दिसून आयिल्ल्यान तिका धरून एअरपोर्ट पुलिसाकडेन दिली। फुडलो तपास चल्ला। 4 म्हयन्या पयलीं मुंबईत एका गुजराती जोडप्याक पोर्तुगीज पासपोर्ट आसत धरिल्ले। 2018 ते 2023 मेरेन लंडन ते भारत तसेच हेर सुवातेंचेर तांणी ह्या पासपोर्टाच्या आदारान प्रवास केल्लो। जुलयात मुंबयसान अबुधाबी वतना ते सापडले। तांणी लिस्बनात खंय हे पासपोर्ट तयार करून घेतिल्ले। आंतरराष्ट्रीय प्रवासात पोर्तुगीज पासपोर्टाचेर मेळपी सुविधांचो लाव घेवपा खातीर अशें करतात काय आनी कितें कारण ताचो सोद चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।